Headlines brought to you by Panchamrita. फेक करन्सी रॅकेटात बेळगांव पुलिसांनी गोयच्या तिगांक धरले. 500च्यो बनावट नोटी करताले सर्क्युलेट. सुमार 500 फेक नोटी जप्त. 4 जाणांक अटक. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर काँग्रेसीन केतन भाटीकाराक दिली उमेदवारी. सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपालान केली अधिकृत घोशणा. भाजपा आड विरोधकांनी रावचे एकठांय. काँग्रेसीचो उलो. काणकोणा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक मरण. सोंपला तो चित्रदुर्ग. कर्नाटकाचो दुसरो गंभीर जखमी. जीएमसीत उपचार सुरू. आदेशाप्रमाण कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान हायकोर्टान कोलवाळे जेल ऑथॉरिटीक काडले उजरावन. जेलीत कैद्यांक मोबायल मेळटा ते प्रकरणात मागलो कंप्लायन्स रिपोर्ट. फाटल्या 5 वर्सांत सोरो पिवन वाहन चालिल्ल्यान 150 अपघात. 62 सोंपले. तकलेक मार लागिल्ल्यान 657 जाणांक मरण. बापायन गळो आवळून घेतलो पुताचो जीव. उपरांत आपूण पिलो वीक. पोस्टमॉर्टमांतल्यान प्रकार उक्ताडार. दिवचले घरात सापडिल्ल्यो बापूय पुताच्यो कुडी. आनी दर्या वेळांचें जातलें संरक्षण. ओव्हरक्रावडिंगाचेर येतले निर्बंध. कासव संवर्धन सुवातो. रेवेचे दोंगर संवेदनशील जाग्यांचे पर्यटनाक बंदी. कॅरिंग कॅपॅसिटीचो अभ्यास निमाण्या पावंड्यार.